मोगाच्या बा भणीनो, आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा. हो काळ म्हणजे एक यात्रा जी आमी सुरू केल्ली 7व्या फावटी आनी आज 4थें 7वें. आनी यात्रा करतना म्हाका दिसता आमी खूब तयारी केल्या. जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या घरांनी येवंक आनी तो ताचो जल्माचो दीस खुशालकायेन करूंक आमी खूब तयारी केली आसतली, भायली आनी भितरली म्हणजे आमी जायत आमच्या जिविताचेर नदर मारल्या, नदर मारून नियाळ केला. आनी हो नियाळ करून जायत आमकां खूब लोकांनी आदार दिला, भोव करून पवित्र पुस्तकांत. आनी पुस्तक वाचतना आमी जायत नियाळ करून आमच्या जिविताचेर नवसरी करूंक आमी तयारी केली आसतली. आज क्रिस्तांचो 4थो आयतार आनी आजची वाचपां आमकां जायत खबर सांगता. पयली म्हणजे जुजे आनी मेरेचे लग्न जावचें आसलें. पण लग्न जावचे आदींच मारिया गोरबेस आसा ही खबर जुजेक मेळटा. आनी ही खबर आयकतच तो सारको घुस्पता. कशें जायत अशें आमी एकामेकाक उतर दिल्लें आसा पूण आमचें लोक जावंक ना. तो सारको घुस्पता. कित्याक जायत ही सजमणी मेळूंक आमकां जुदेवांच्या लग्न विशीं रिती माहीत जाय. जशें लग्ना विशीं आमच्या मदें थोड्यो रिती आसात तशेंच तांचे लग्ना मदें थोड्यो रिती आसल्यो. जायते फरक ना पूण एक फरक आसा. पयलें म्हणजे आवय बापूय आपल्या धुवेक पुताक बरो भुरगो धूव पळयताले. हें करून दुसरें पावल म्हणजे बित्रोवल उतर दिवप, एकामेकाक उतर दिवप आनी 1 वर्स जातकच तांचें लग्न करप. ही आसली रीत तांची. आनी ह्या वर्सा मध्ये तांचो कांय संबंद नासलो. दोगूय चेडो आनी चेडू आपआपल्या घरा रावताले आनी मागीर 1 वर्स जातकच तांचें लग्न जातालें. ही आसली तांची रीत. अशें जाल्लें मारयेचें आनी जुजेचें. दोगांनी एकामेकाक लग्न जावन उतर दिल्लें. पूण ह्या वर्सा मध्ये जुजेक एक जायत वायट बरी खबर मेळटा की मारये गोरबेस जाल्ली आसा. तो सारको घुस्पता. कितें करचें तें आयकलां. कायदे प्रमाणे ताका हें करून जातालें. मारयेचें नांव पिड्यार करप. उक्तेपणी समाजा फुडें तिका फुडें हांव सांगप ही गोरबेस जाल्या, ही म्हाजी पती जावची आसा पूण आमचो कांय संबंद ना. म्हणजे मारयेचें नांव, फामिलीचें नांव समाजा मुखार पिड्यार जातालें आसलें. पूण तो बरो मनीस आसलो. देवमोगी, नितीधार. केन्नाय तरी देवाचे कायदे मोडले आसतले पूण खूब एकेपेक्षा भाग्यवान मनीस आसलो. आनी ताका कशे भाशेन मारेक त्रास दिवची खुशी नासली. तो चिंतून पडटा आनी विचारता की ओके हांव गुप्तपणी तिका डायवोर्स दितलो. अशें ते मनान विचार आसतात. आनी हे विचार मनान आसतना ताका हें स्वप्न पडटा आनी स्वप्नांत तें कितें घडलें तें तूं आयकलां. ताका बरी खबर मेळटा की हो पूत जो मारयेचे पोटान आसा तो व्हडलो पूत म्हूण, तो जेजूस देवाचो पूत म्हूण. ताका आपणाचें घेवनाका म्हूण. आनी स्वप्नान सांगले प्रमाणे तो मारयेक आपले अशें घेता. बा भणीनो, अशें करून एके भाशेन जुजेन देवाक आदार दिलो. देवाक खुशी आसली आमचे सोडून करपाची पूण ताका एक वस्तोरी आनी एक बापूय जाय आसलो. तो जुजेन एके भाशेन देवा बापाक आदार दिलो. दुसरी गोष्ट आमकां मेळटा की ह्या
आजच्या वाचप्यान की जो पूत ह्या संवसारान येवचो आसलो तो सादो पूत, देवाचो पूत, पण ताचें नांव जेजू. म्हणजे त्या वेळार नांव असलें सादें नांव, पण तो आसलो इमॅन्युअल, देव आमचे मोदें. म्हणटकच जो पूत संवसारान येवचो आसलो थंय एके भाशेन बापाचें खून आसलें. तर ह्या दिसा आमी विचार करूंक घेया, आमी कसली तरी तयारी केल्या. देव आमचे मदें येवचो आसा, आमचे मदें येवन आमचो तंबू बांदचो आसा. आनी जायते फावटी म्हाका दिसता आमी कोस्तान दुकां सांपडटा, उर्दू सांपडटा, ते वेळार आमी घुस्पता आमी कितें करचें, कोणाचो सल्लो घेवचो, कोणाच्या आदाराक वयचें. हे वेळार आमी विचार करूया, जशें जुसीन विचार केलो आनी आपलें मन काळीज उक्तें दवरलें, तेच भाशेन आमी आमचें मन उक्तें दवरूंक आमी देवा लागीं मागुया. तशेंच जी तयारी आमची चालू आसा खरीच बरे भशेन जावंक आनी नातालां दिसा आमी जेजूक आमच्या काळजांक खुशालकायेन घेवंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया.